गोंयांत सरकाराक शिकिल्ल्या भुरग्यांचो वालोर ना. पोस्ट ग्रॅज्युएट केल्ल्या भुरग्यांक सरकार फक्त 14,000 पगार दिता. सरकारान हातूंत लक्ष घालून गोंयच्या भुरग्यांचो विचार करचो म्हण मागणी तारा केरकर हांणी केल्या. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गव्हर्मेंटाचे लायब्ररीमॅन म्हणून भुरग्यांक जे कामांक पळय घेतलेले आसा त्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट पेमेंटा वरसून जावं तांकां फिक्स करपाच्या वरसून सगळे वटेन त्रास करता. एखादो भुरगो 17 वर्सां 18 वर्सां कंटिन्यू शिकोवन तो MA पोस्ट ग्रॅज्युएशन अशें जेन्ना जाता तेन्ना त्या भुरग्याक जेन्ना जॉब दिता सरकार 14,000 जॉब दिता आनी ते बी 6 म्हयने जॉब पगार मेळना. एका भुरग्याक खंय वर्सभर पगारूच मेळना अशें म्हणून ह्या भुरग्याचें शिक्षण घेता आनी ह्या शिक्षणाचो तेंचो गैरफायदो घेवन हो जर गव्हर्मेंट जर अशा रितीनी जर ह्या भुरग्यांक त्रास करता आनी हे गव्हर्मेंट IIT हाडटा म्हणटा आनी कितें हाडटा म्हणटा भुरग्यांचे उदरगत जातली म्हणटा. अरे भुरगे जे शिकलेले आसा तांकां तुमी जॉबाक दवरता ते सुद्दां टेम्पररी वॅल्यू करिना तुमी. अरे तुमकां वालोर करता मरे तुमी शिकोंक ना तुमी भोटे तुमकां 3-3 लाख तुमकां पगार तुमकां एका दिसाक तुमकां 12,000 तुमकां पेट्रोलाचे आनी हेजे तेचे तुमकां खर्चाक एका दिसाचे काडटात तुमी आनी त्या भुरग्यांक तुमी फक्त 14,000 ते बी तुमी सारके तांकां पेमेंट दिना. वयल्यान त्या भुरग्यांक खंय न्ही तांकां एक्स्ट्रा खंय न्हू म्हणजे कितें प्रोग्राम करपाचे आसा ते तेंच्यांनी करपाचे. सडनली जर भुरगीं थंय टिचर ना तांकां शिकोवपाक धाडटात खंय आनी तांकां हॉलिडे बिलिडे ना असल्या रितीनी तांकां तेंच्यांनी एकदां खंय आमच्या चीफ मिनिस्टराक भेट घेतली. चीफ मिनिस्टर सांगले तुमचें काम करता म्हणून आज पर्यंत तेंचें काम केल्लें ना. डायरेक्टर सांगता काय ना सरकाराचें डिसिजन आपूण कांय करूंक शकना. अरे तुमी घेतल्या त्या भुरग्यांक वयल्यान तांकां 2-2 वर्सां ट्रेनिंगेक घाली धाडले तुमी. तो म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत 2 वर्सां त्यांनी तुमी तांकां आनी ट्रेनिंग दिले म्हणजे 20 वर्सां तुमी त्यांची काबार केली आनी तुमी पगार दिता तो कितें फक्त 14,000 आनी ते 14,000 टायमार तरी दिता ते बी दिना तुमी. म्हणजे भुरग्याच्या शिक्षणाचो तुमी वालोरूच करिना तुमी. कितें हे सरकारचे आमचे रिक्वेस्ट आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा हे खातें तुजे कडेन आसा तेन्ना ह्या भुरग्यांक शिक्षणाचो वालोर कर. तांकां टायमार पगार दी ना जाल्यार तांकां फिक्स कर. ते टिचर म्हणून जाता पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे टिचर जाले तेंचे कडेन तें ज्ञान आसा आनी तुमी ना जाल्यार तांकां खंय टिचर म्हणून धाडटाय बी मागीर कित्याक तांकां फिक्स करून घेना कित्याक तेंचेर हो अन्याय. हे खंयचे भुरगे तुमी ट्रेनिंग दिल्ले न्हू मागीर ट्रेनिंग तरी तांकां कित्याक दिलें. ह्या सगळ्या गोश्टीन खरें म्हणजे जाल्यार चीफ मिनिस्टर आनी इवन डायरेक्टरान हे सगळें लक्षांत घेवपाचीच गरज आसा. हे कितले शिकल्या 17-18 वर्सां हे भुरगे शिकले आनी 2 वर्सां गव्हर्मेंटाचे हेंच्यांनी ट्रेनिंग केलें आनी हेंचो झिरो करून दवरला. ह्या गव्हर्मेंटान त्या भुरग्यांचो झिरो केला. त्या भुरग्यांक वालोर दिया तेंच्या शिक्षणाक वालोर दिया. तुमी जर खरेंच तुमकां IIT हे ते व्हडले भुरग्यांचे हेका लागून जर तुमी बिडसाक हाडून तुमी जर हांगा हे करता जाय ह्या भुरग्यांच्या गोंयच्या भुरग्यांचो विचार जावपाक जाय. आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन हे खातें आसा तेणें बारीकायेन हे लक्ष घालपाचें. भुरग्याचो वालोर कर. तूं दोतोर आसा तुका सुद्दां वालोर आसूंक जाय तसो म्हणून तूं थंय आहा तशें जाल्यार तेंचोय बी वालोर कर बस.